येवकार जवाहर सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. सरकार गोंय मुक्तीचे भांगराळे वर्स मनोवपाच्या मुडात जाल्यार गोंयचे रस्ते डांबरीकरणाच्या सोदात. पळयात गोवा 365 चो खाशेलो रिपोर्ट. वीज जातली आता आनी कंज्युमर फ्रेंडली. विजेच्यो घडामोडी आता डायरेक्ट तुमच्या मोबायलांचेर. नोंदयात तुमचो नंबर उर्जा मित्र सिस्टमाचेर. वीज खात्याचो सल्लो. विधानसभेत पास जाल्ल्या भूमिपुत्र बिलान घातला खवदळ. सगळ्या मळावयल्यान जावपाक लागला विरोध. म्हणटात राज्यपालान दिवची न्हू मान्यताय. कांय जाण म्हणटात फकत बदलल्यार पुरो बिलाचें नांव. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हालींच अधिवेशनात पास जाल्ले भूमिपुत्र बिल बरेंच वादात सापडला. फक्त विरोधी पक्ष फुडारी वा आमदारच न्हू जाल्यार सत्ताधारी आनी कांय एनजीओनी लेगीत तेका खर विरोध केला. राज्यपालान ते पास करचे न्हू अशें ते मागतात. भाजपाचो आदलो मंत्री आनी काणकोणचो आदलो आमदार तशेंच भाजपाचो ट्रायबल फुडारी रमेश तवडकारान कांय जाणांक बरोबर घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निवेदन भेटयलें. पूण तांचो बिलाक विरोध ना. विरोध आसा तो फकत नांवाक. भूमिपुत्र नांव समाजाक लागचें अशें सांगत बिलांतलें नांव बदलचें इतलेंच तांणी सुचयलां. म्हाका दिसता आमचेर इंडस्ट्रीक न्ही. आतां 30 वर्सां कशें आसा की कांय समजा कमुलदादीच्यो जमनीक आसा जर कमुलदादीच्यो जमनी आसतल्यो की आमचे गोंयकार आसतले की त्याच बरोबर दुसरे जे लोक आसतले जे हे म्हणटा पळय आसा न्ही की जेणे जमनी विकत घेतलेली आसा. खंय तरी कोणाक तरी 100 मिटर जमनी घेतली आसा किंवा 200 मिटर जमनी एन्क्रोच केला. म्हाका दिसता की भायल्या लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत हाडून येवन एन्क्रोच केला. अशा प्रकारचे उदाहरण की चुकून आसत. पण हांव म्हज्याच कम्युनिटी कडेन हांव एग्जाम्पल आमी इतलेंच म्हणलां की भूमिपुत्र शब्द वर्ड आसा. ह्या भूमिपुत्र वर्डा संदर्भांत जो आसा न्ही की आमचें अस्तित्व जें आसा न्ही की ह्या शब्दा कडेन आसा की त्यामुळे खंय नश्ट जावचें न्ही हाजी इतलोच आमचो प्रयत्न. जाल्यार निजो गोंयकार मुस्लिम्स असोसिएशन नांवाचे संघटनेन मात ह्या बिलाकच विरोध केला. दोळे मुखार वोट बँक दवरून ते मांडलां अशें तांचें म्हणणें. एप्लिकेशन दिवन कलेक्टरान कितें कोणाक हें करून आमी तें एफिडेविट करून तें काय लागपाना तेका सर्टिफिकेट काय लागपाना तेज्या नांवाचें जालें. हें कित्याक लागून काडलां तें मातशें क्वेश्चन मार्क व्हडलो आहा की हेजो फाटल्यान मुद्दो कितें आहा. गोंयकारां विकपाक काडला. न्हंय विकले तुमी ऑलरेडी फॉरेस्ट काबार जाले. आमचे सगळे बिझनस म्हणजे कांयच दवरना. पूण आमी आतां उडपा जाय नाजाल्यार दिलून सुसेगाद साचे आमी गोंयकार सुसेगाद. पूण इतल्या हे टायमार सुसेगाद रावन फायदो ना. तेजेर आमी मातशे बरें युनायट जावपा जाय आनी हे कशें ना कशें बिल हाडपा जायना. आमी म्हणजे सगळ्यांक अगेन्स्ट आसपा जाय. विधानसभेत पास जाल्ले हे बिलाक आक्षेप घेवपा खातीर काँग्रेस फुडारी राज्यपाला म्हऱ्यांत गेले. ताणें बिलाक संमती दिवची न्हय अशें तांणी मागलें. राज्यपालान हें बिल परत विधानसभेत चर्चे खातीर धाडून दिवचें अशें तांचें म्हणणें. Should not give consent to all these bills, send it back to the assembly with a message that they should be again deliberated and discussed. Because these bills have been passed without discussion, without anything. In one day, they have passed 12 bills, 12 or 13 bills. Altogether, 22 bills have been passed in 2 days. Out of that, on second day, they have passed, third day, they have passed 13 bills. So that is what we have said, that these bills may be sent back and ask the message to the assembly to discuss it again. So Governor has listened to our all the he has not received the bills yet. What about next? Was very this thing he listened to us very well, but you know he has to study the file when the matter comes before him. आणि एक फावटी तो फायल येयले की तें बिल अजून सद्या धाडना असेंब्लीन स्पिकरान धाडना तें बिल सर्टिफाय सगळें करून मागीर धाडलें. तें आमी सांगलें ताका सगळे प्रोसिजर फेल केले म्हणून सस्पेंड केला रुल्स ऑफ बिजनस आनी रातभर हे सगळे बिल्स प्रेजेंट केले आनी मागीर सायन्सा पास केले सगळे. आनी इतले बेर टायम दिल ना. 48 hours कायदे प्रमाणे 48 hours पयले बिल सर्क्युलेट करपाचें आनी सर्क्युलेट केलें ना देखून अशें करून हरिडली पास केलें. गव्हर्नरचे किती म्हणणे असलेले गव्हर्नर कितले उलयला म्हण कितें जाता डिसिजन फायनली तो मागीर एक पेपराचेर बरोवन तेन्ना आमकां कळटलें डिसिजन कितें न्ही. ओके. As an opposition, we have to do our job because that this bill, our party has taken a stand that they will oppose it. I feel that everybody should unite on this bill. One by one, politics जावपा जायना दिल्लो.
If everybody is there for the whole state of Goa, struggle and eggs and जगडबाज आहे, and we should make the government withdraw the bill. That is how what should be our our agenda. ज्या बिलाचेर विधानसभेत चर्चा जावपाक जाय त्या बिलाचेर लोकांमदीं चर्चा चल्ल्या. 60 वर्सांच्या गोंय मुक्ती झुजाची प्रमोद सावंत सरकारान फकाणां चलयल्यात अशें आम आदमी पार्टीन म्हटलां. म्हाका प्रमोद सावंत आनी बीजेपीक मुद्दाम एक प्रश्न विचारपाक जाय. गोंया 1960 पयलीं किंवा 61 पयलीं रावताले ते भुमिपुत्र न्हय. तांकां आजून आपल्या हक्काची जमीन कित्याक मेळना? गोंया मुणकार कायदो पास केलो, एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट पास केलो, आनी आजुनूय ते कोर्टांनी चल्ल्या, सिव्हिल कोर्टान चल्ल्या, मामलेदार ऑफिसान चल्ल्या, आजून तांचो निकाल ना. गोंयकार फक्त फावटी मारता, हजारांनी पयशा वाडयता आनी हजारांनी अश्यो केसी मामलेदार ऑफिसान पडल्या. 10 ते 15,000 केसी लास्ट टायम रिपोर्ट केला मिडियान की लास्ट टायम एक 15,000 केसी पेंडींग आसा सिव्हिल कोर्ट्सांनी म्हणून. तेन्ना हो कायदो जो सरकारान हाडला फक्त इलेक्शनच्या दृश्टिकोनातून हाडला. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान विल्यम रॉड्रिक्स आनी मडगांवच्यान संदीप कामुलकार. सरकार एकीकडेन गोंय मुक्तीचे भांगरा महोत्सवी वर्स मनयता जाल्यार दुसरी कडेन अजूनय कांय वाठारांतले लोक मुळाव्या सुविधा खातीर झुजतना दिश्टी पडटात. उदरगतीचे दिकेन वाटचाल करपी गोंयांत अजूनय कांय लोक उदरगतीची स्वप्नां बाळगून आसात. 70 तालुक्यांतले सालेली आनी भुंयपाल हे तितूंतलेच वाठार. फाटलीं 25 वर्सां जालीं ह्या वाठारांतले लोक डांबरीकरणाची वाट पळयतात. रस्त्याविने वाळपय सालेली वाठारांतल्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. रस्तो आसा पूण तो मातयेचो, गिमात धुल्ल जाल्यार पावसान चिखलाचो त्रास. रस्तो करपाची आश्वासनां मेळटात पूण ती वेंचणुकी पुरती मर्यादीत. दर खेपे ह्या लोकांक मेळटात ती सुखी आश्वासनांच. प्रत्यक्षात रस्तो अस्तित्वातच येना. वेंचणूक जाली काय रस्त्या बरोबर फुडारी गायब जातात. गांवांतल्या लोकांचे म्हणणे कोणेच कानामनार घेतले ना. ह्याय वर्सा तरी रस्तो मेळटलो काय? थळाव्या लोकांनी सादो आनी सरळ प्रस्न विचारला. कवर मांडले 20 वर्सां जालीं, आयज ना रस्तो, फाल्यां ना. भुरग्यांक हाडून लोक अर्दे वाटेक आपडटा, जाणटी पडटा. भुरगे आमच्या कामाक वयता, रातचे हजाळे गाडी काय ही जाली पडले पडटा थोडे. आणि 20 वर्सां जालीं कवर मांडल्यार आयज रस्त्याक हो करता, वर्साच्या वर्सा मापून व्हरता. एकय वरास जायना रस्तो. आतां आमी मोरचेले उरले म्हाताऱ्यो. 50 वर्सां जालीं म्हणून 50 वर्सां आमकां हांगाच जाली ही घरां बांदलेल्या. आमकां जो मेन प्रॉब्लम आसा हो रस्त्याचो आसा, कित्याक हेका अजून डांबर ना म्हणून. आनी ही वाट जी आसा 2 गांवांच्या मदीं पडटा, एक सालेली आनी भुयपालाच्या मदीं पडटा. आनी आमचो मेन प्रॉब्लम हो आसा की हेका कितकीशींच वर्सां जालीं अजून डांबर म्हणटा तो ना. आनी आमी हिंगा सेटल जावन आमकां जालीं 10 वर्सां. आनी हिंगा जे गांवकार लोक आसा, जे गांवचे लोक आसा ते आमकां सांगता की ह्या रस्त्याक जाले 25 ते 30 वर्सां जालीं. सो आजून आतां आमी एवरी इयर कितें पंचाक सरपंचाक आमी म्हणटात की बाबा ते रस्त्याचेर मातशें लक्ष घालचें. सो ते कितें करता, ते लक्ष घालता. ते म्हणटा आमी सर्वे करता, सर्वे करपाक लोक येता. पूण मागीर फुडें विचारलें जाल्यार तेंचे कडेन आन्सर काय नासता. खंय पावलो आमचो रस्त्याचो ते म्हणटा 3 म्हयन्यान करून आयज 10 वर्सां जाल्या अजून ह्या रस्त्याचें कांय हें ना. कमीत कमी 10 घरां आसा, 10-15 घरां आसा. सो आमच्या गांवांत जाणटी आसा, भुरगीं आसा, प्रेग्नंट बायलां आसा. सो तांकां इफ एमर्जन्सी केसीसान कितें गरज पडली जाल्यार आमकां बेगीन एक्सेस ना. टायम खूब लागता ह्या रस्त्या वयल्यान वचपाक. फाटीं एक ब्रीज आसा, तो ब्रीज सुद्दां कोसळ्ळो आसा आतां हे मोठ्या पावसाक. आनी हे अशें गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा इतको मोठो पावस येयला की आतां सगळे माती आशिल्ली ती व्हांवून गेल्या. आमी गांवच्या लोकांनी मेळोन सगळे जाणांनी मेळोन मातशी माती मारलेली रस्त्याक, ती माती सुद्दां पावसाक व्हांवून गेल्या. रस्तो नाशिल्ल्यान पायलट आपयल्यार रस्त्याचे हाल पळोवन तो सरळ ना म्हणून सांगता. 108 तर केन्नाच येना. सांगल्यार कोणूच कानामनार घेना. शाळेच्या भुरग्यांचे हाल तर पळोवन वचो. पावसाळ्यान चिखलांतल्यान वाट काडीत हांगासरल्या भुरग्यांक शाळा गाठची पडटा. ह्या पावसान पुलय कोसळ्ळा, ताका लागून लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. रस्तो सबंद पिड्ड्यार जाला. येयल्ल्या वर्सा सांगता ते इलेक्शनाक रावता त्या टायमाक रस्तो करता म्हणून, आनी रस्तो करिना. कितें जालें समज जाल्यार 108 गाडी आपयल्यार भितन गाडी येयना. आनी कोणी पायलट सांगले तरूय बी कोणी येयना. आनी हाडटाना पळय लोक पडटा गाडये वयरसून. जाणटींक बी घट धरपाक जायना फाटसून, मागीर ती पडटा. 2दा तरी ही जाणटी पडले गाडये वयरसून. आनी सांगांक गेले तर कोण घेयना रस्त्याचे कॅरूच घेयना रस्त्याचे.
20 रस्तो वर्सां जाली करूंक कवर तयार ना. मांडल्या येयल्ल्या वर्सां आमी सांगता इस्कॉलाक भुरगीं घातली जाल्यार भितर गाडी घेयनात. हांगरसून येवन व्हरचें पडटा आमकां. हांगा रस्त्याक एमर्जन्सी कितें सर्वीस जाय जाल्यार येना. हांगा एम्बुलन्स जाले फोन केले जाल्यार हांगा येना. रस्त्यार मेन रस्त्यार येता पण भितून येना. 400 मिटर आमच्या 400-500 मिटर. एकदां एमर्जन्सी कॉल केले जाल्यार थंय रस्त्यार सोडटा आनी वयता पण थंयसून आमी हांगा येवचें तें जायना. कोण हाडिना आमकां हेल्प जायना. दुसरी गाडी काय येना हांगा. खंयची गाडी आसूं पायलट आसून तीय येना. आनी रस्तो मदीं एक नॅरो ब्रिज आहा तोय कोसळ्ळा. माती सगळी भितून गेला आनी पाणी तेजे वयर वयता. गाडी दुसरी गाडी आमची आतां हे फाटी तुटत जाल्यार गाडी येवचें ना. वाट बंद जातली. सो आमकां दुसरी वाटूय ना. हांव रिक्वेस्ट करता की मातशें रस्त्याक पळोवचें आनी मातशें करून दिवचें आमकां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयकारांनी वॅक्सिनाचे दोन्ही डोस घेतलेले असले तरी गोंयकारांक महाराष्ट्रात प्रवेश मेळना. तेका लागून गोंय महाराष्ट्र शिमेर किरण पाणी चेक नाक्यार वाद जाला. विशय हाताळपाक मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेक बॉर्डरीचेर धाव मारची पडली. खवदळ घातिल्ले कोविड-19चे हे महामारीक लागून गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या लोकांनी एकतर कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट वा लोकांक शीम हुपपा खातीर लसीचे 2 डोस गरजेचे केल्यात. आज महाराष्ट्र शिमेवयल्या तपासणी नाक्याचेर वाद जालो जेन्ना महाराष्ट्र पुलिसांनी वॅक्सिनाचे 2 डोस घेतिल्ल्यांक प्रवेश न्हयकारलो. थळावो आमदार ह्या प्रकरणाची दखल घेवपा खातीर शिमेवयल्या चेकपोस्टार गेलो. नमस्कार, मी आमदार दयानंद सोपटे बोलतोय. काय तुमचा प्रकार होता? आम्ही तुमच्या माणसाकडे म्हणजे आमचीच माणसं समजून इव्हन डोस दररोज माझ्या तुझ्या हॉस्पिटलमध्ये कमीत कमी 100 लोकांना देतो. म्हणजे विदाऊट डोस आम्ही आमच्या हद्दीतून प्रवास करायला देतो. आणि आपली माणसं, गोव्यातली माणसं 2 डोस घेऊन त्यांच्याजवळ सर्टिफिकेट असून सुद्धा तुमची ही जी माणसं आहे ते आपल्या गोवेकरांना का नाही सोडत? 2 तास नाही, आजच्या आज लगेचच निर्णय घ्या. तुम्हाला अधिकार आहे होतो, मी सांगण्याची गरज नाही. नाहीतर मला माझ्या लोकांचं जर अडवणूक करत असेल तर मला आता ताबडतोब निर्णय घेऊ शकतो. हा, तसं नको करू. तर मग तुम्ही निर्णय घ्या, तुमच्या ऑफिसर लोकांना सांगा, मी खपवून घेणार नाही. असं आहे. गोवा आणि महाराष्ट्र एकदम जवळीचं नातं आणि जवळ एकामेकाचं म्हणजे फक्त इन बिटवीन नदी आहे आपली तेरेखोल आणि त्याच्यावर आहे पूल. जेव्हा माणुसकीच्या नात्यातून आम्ही जी आपली महाराष्ट्रातली माणसं प्रामुख्याने अडचण आहे महाराष्ट्र सरकारला की डोस वॅक्सिनेशन डोस द्यायची, आम्ही खुलेआम परवानगी देऊन सोडले. दररोज ऑन एन ॲव्हरेज मी रेकॉर्ड जो घेतो आपल्या तुझ्या हॉस्पिटलमधून, आपली जी विद्या परब डॉक्टर आहेत हेल्थ ऑफिसर, ॲव्हरेज 100 लोक आपली महाराष्ट्रातून तिथं येऊन डोस घेतात. प्रश्न आला काल, आपले पंच सरपंच महाराष्ट्रात म्हणजे या हद्दीत जेव्हा पोचले त्यांना अडवलं. त्यांनी सांगितलं की गव्हर्नमेंटची आपली SOP आहे, नियम जे आहेत, कोर्टानं त्याला दुजोरा दिला आहे की ज्या लोकांनी 2 वॅक्सिनचे डोस घेतले, ज्यांच्याजवळ सर्टिफिकेट आहे, ती जर त्यांनी या हद्दीवर दाखवली तर त्यांना प्रवेश म्हणजे द्यायला पाहिजे. ते दाखवून सुद्धा अडवलं गेलं. त्यामुळे मला आज माझ्या कार्यकर्त्यावर इथं यावं लागलं, सांगावं लागलं त्यांना असंच आहे. आता तुम्ही साक्षी होता, तहसीलदाराशी बोललो. आता निरोप आला की आजच्या या क्षणापासून गोव्यातून महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रातील गोव्याला कोणी अडवणार नाही. तुम्ही म्हणतायत की आपल्या लोकांना आम्ही वरून 2-3दा सांगितलं आणि आपले पोलीस प्रशासन त्यांना अडवत नाही. इथे जे आरोग्य सेवक जे बसले आहेत ते दोन जण नवीन होते, त्यामुळे 2 दिवस त्यांना वरचे नियम आमचे काय होते ते माहिती नव्हते, त्यामुळे त्यांनी जरा अडवलं. बाकी काही नाही, आमचं आणि तुमचं चांगलं आहे. तुमचे लोक आमच्याकडे येऊ शकतात, आपले तिकडे जाऊ शकतात. आता याच्यापुढे जर आले, दोन्ही राज्य एकमेकांवरच अवलंबून आहे. बरोबर. आता याच्या पुढं हा प्रकार पुन्हा घडणार नाही. तुमचं नाव कसं? सुप्रिया पारसे, सरपंच. गोवा 365 खातीर किरण पाणियेच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आखे बायश रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार डांबर कमी आणि फोंडकोलां चड दिश्टी पडटात. फोंडकोलांनी बांदलेल्या रस्त्यावयल्यान वाट काडटना गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास भोगचे पडटात. ह्या गाडयांचे पार्ट सेल जातातच, ते भायर गाडी चलोवप्यांची हाडांय खिळखिळी जातात.
पावसाळ्यात पावसाचे उदक भरून राविल्ल्यान मुखार फोंडकूल आसा काय ना तें कळच ना. तेका लागून अपघात जातात. रस्तो बरो उरल्यार गाडयो आनी लोकांची भलायकी बरी उरतली. तेका लागून हो रस्तो बेगिनातले बेगीन दुरुस्त करात. थळाव्यांची मागणी. हो जो आसा हो आखे बायस पंचायती भितर येता. ही जी गार्बेज आमच्या फाटल्यान तुमकां पळय दिसता हो मिनी सणसोडो हो फाटल्यान दिश्टी पडटा. आजुनी ह्या गार्बेजीचेर खंयचीय पंचायत आमी एक पंचायती ब्लेम करनात. ती चडांत चड पंचायती ज्यो आसात तेंचे कडेन खंयचोच प्लांट म्हणटो ना. आज आमी जे आखे बायस फाटल्यान जे पळयतात हो जागो न्हय, जो असले कितलेशे जागे आसात ह्या जाग्यांनी गार्बेज डंप केले कडेन आसा. आमी इतले मागतात की ही जी गार्बेज आसा हांगा पयल्यार ह्या गार्बेजीक किडी पडले कडेन आसात. हांगा आतां मलेरिया डेंगू हे सारखे जावपाक शकता. कित्याक पावसूय खूब पडले कडेन आसा. पावस आनी कितलोसो आसाय बी आनी ही जर गार्बेज अशी उरोवन कुसली तर हांगा रोगराई जी आसा, डिसीसीस जी आसा ह्यो हांगा बेगीन जावपाक शकता. आतां तुमी ह्या गार्बेजी बद्दल पळयात कितली गार्बेज आसा ती फाटल्यान. हांगा ही काडपाची कोण पळयना न्हय. पंचायतीन खंयचे हांगा एक्शन म्हण तें घेतला बाबा ही आमी काडटली म्हणून. दुसरे हो जो रोड आसा आखे बायस जो रोड आसा हो रोड सामको पिड्ड्यार जाला. ती मोटरसायकलीन म्हण ते वसो म्हण ते मेळना इतलो रोड पिड्ड्यार जाला. आमी मागतात की हो रोड बेगीन रिपेर करता. कित्याक हे जे रोड करता ते फक्त रोड ह्याच्यात आनी कांय ना. फक्त घातले दुसरे दिसा गेले. पूण ही खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक रोड जे आसात हे बरे उरल्यारच लोकांनी गाडी बरी उरतल्यो, लोक बरे उरतले. कित्याक आतां मातशें कितें जालें जायत हाड मोडटात, हें जाता तें जाता. म्हणूनच आमी मागतात की हे गार्बेज आनी रोड हे आखे बायस पंचायतीतलो बेगीच्या बेगीन करचे म्हणून आमी मागतात. गोवा 360 आखे साकूळ आखे बायस साकूळ रमेश नायक रावत. काय महिन्याआधी गोंयांत आणि अख्ख्या देशात स्वच्छता अभियान गाजले. त्या निमतान सुरू केल्ल्यो कार्यावळी आणि घोषणा इतले बेगीन शेळयल्यो की काय पंचायत वाठारांनी मिनी सोन सडे दिश्टी पडपाक लागलेत. आता कोण सादो आवाजय काडटना दिश्टी पडना. घालुया नदर आखे बायश रोडावेल्या मिनी सोनसड्याचेर. पावसाळ्यात पावसाचे उदक भरून राविल्ल्यान मुखार फोंडकूल आसा काय ना तें कळच ना. तेका लागून अपघात जातात. रस्तो बरो उरल्यार गाडयो आनी लोकांची भलायकी बरी उरतली. तेका लागून हो रस्तो बेगिनातले बेगीन दुरुस्त करात. थळाव्यांची मागणी. हो जो आसा हो आखे बायस पंचायती भितर येता. ही जी गार्बेज आमच्या फाटल्यान तुमकां पळय दिसता हो मिनी सणसोडो हो फाटल्यान दिश्टी पडटा. आजुनी ह्या गार्बेजीचेर खंयचीय पंचायत आमी एक पंचायती ब्लेम करनात. ती चडांत चड पंचायती ज्यो आसात तेंचे कडेन खंयचोच प्लांट म्हणटो ना. आज आमी जे आखे बायस फाटल्यान जे पळयतात हो जागो न्हय, जो असले कितलेशे जागे आसात ह्या जाग्यांनी गार्बेज डंप केले कडेन आसा. आमी इतले मागतात की ही जी गार्बेज आसा हांगा पयल्यार ह्या गार्बेजीक किडी पडले कडेन आसात. हांगा आतां मलेरिया डेंगू हे सारखे जावपाक शकता. कित्याक पावसूय खूब पडले कडेन आसा. पावस आनी कितलोसो आसाय बी आनी ही जर गार्बेज अशी उरोवन कुसली तर हांगा रोगराई जी आसा, डिसीसीस जी आसा ह्यो हांगा बेगीन जावपाक शकता. आतां तुमी ह्या गार्बेजी बद्दल पळयात कितली गार्बेज आसा ती फाटल्यान. हांगा ही काडपाची कोण पळयना न्हय. पंचायतीन खंयचे हांगा एक्शन म्हण तें घेतला बाबा ही आमी काडटली म्हणून. गोवा 360 आखे साकूळ आखे बायस साकूळ रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वीज ग्राहकांनी वीज खात्याचे उर्जा मित्र सिस्टमी कडेन आपलो मोबायल नंबर नोंदवचो. अर्द वरा परस चड वेळा खातीर वीज बंद करपाचे आसत जाल्यार तेची आगाऊ सुचोवणी आपसूक ग्राहकाक त्याच्या मोबायलाचेर मेळटली. वास्कोच्या वीज खात्यान आवाहन केला. मुरगांव वास्कोचो लायटीचो प्रश्न नोव्हेंबरा मेरेन सुटावो करतले वीज अधिकाऱ्यांनी थळाव्या नगरसेवकांक उतर दिला. परतून परतून लायट वचपाच्या घडणुकांक लागून सदची जिणेचेर विविध परिणाम जातात. कृष्णा साळकार, शमी साळकार, गिरीश बोरकार आणि हेर नगरसेवकांनी वास्को वीज कार्यालयाचो असिस्टंट इंजिनियर संजीव म्हाळशेकाराक निवेदन भेटयलें. नोव्हेंबरा मेरेन प्रश्न जाग्यार पडटलो अशें ताणें उतर दिलें. अंडरग्रावंड केबलाचें काम बेगीच पुराय जातलें. मागीर लायटीचो आपालिपा जावपाची शक्यताय ना अशेंय ताणें उतर दिलें.
2-3 म्हयन्या फाटल्यान इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएशन नाल्यार कॉन्स्टंट फेल्युअर्स आमी पळयता म्हणजे सासपणे जावं ब्रह्मस्थळ जावं पेट्रोल बायणा जावं मायमोळ्या जावं उदयवाडी नाल्यार ड्रायव्हर मेस्तावाड्यार सिटीन म्हणजे फूल वास्को भितर खंय तरी पडटा कॉन्स्टंट लायटी फेल्युअर जाताल्यो. पयलींच वास्कोकार सद्या कोविडाच्या टायमान सामके त्रासान आसा. तातूंत भितर आमची भुरगीं घरा कडेन आसा, तांच्यो ऑनलायन क्लासीस आसा. लोकांक ऑफिसाक वचचें पडटा सकाळीं वतले जाल्यार न्हांवन वतलो जाल्यार उदक स्टार्ट मारलें जाल्यार लायट नासता. आमची बायलां रांदपी आसतात म्हणजे रांदपाचें तांकां आसता तांकां मिक्सर मेळना सारको. सो असले सगळे इश्यूज घेवन आमी खरें व्हडल्या प्रमाणान एक आमी धरिल्लें की हें फेल्युअरा खातीर एक मोर्चा व्हरचो म्हणून. कोविडाचो टायम आसा आनी आमचे कडेन एक बरी एफिशियंट टीम आसा एक्झिट डिपार्टमेंटाची. सो ते सगळे विचार करून आज आमी ठरावीक जे लोक येवन हांगा कितें मेमोरंडम दिला आनी सांगलां की हे सगळे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते तुमी बेगींतल्या बेगीन ताजो सुटावो करचो म्हणून. आमकां एई संजीवान सांगलां की बेगींतल्या बेगीन बाय नोव्हेंबर आमी ते सगळे तुमचे प्रॉब्लेम सुटावे करपाचे करता. तशेंच आमी एक रिक्वेस्ट केला की अंडरग्रावंड केबलिंग जे एस टी लायनीचे आसा ते बेगींतल्या बेगीन घेवचे म्हणून. ते एस टी लायनीचे सपोज अंडरग्रावंड केबलिंग जालें जाल्यार 90% वास्कोचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. तेंय ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की जाता तितले बेगीन करता म्हणून. आमी आमच्या आतां जी मेमोरंडम हँडओवर केला कित्याक सद्याक लायटीचो प्रॉब्लम सारको वायट परिस्थिती आहा वास्कोन आनी आमकां आश्वासन दिलां जेन संजून कितें आनी आमकां एक नोव्हेंबर मेरेन हो प्रॉब्लम सॉर्ट करता म्हणून. हाफ एन आवरचे वयर जे आमी शटडावन डिक्लेअर करता ऑर वी टेक काम दॅट वी रजिस्टर इन उर्जा मित्र आमी तो घालता. हे असं हे काम चालू आसा आमचें आनी आमचो फक्त एकूच हेतू आसा की पब्लीक हॅज टू रजिस्टर देमसेल्फ विथ देअर मोबायल नंबर टू अवर डिपार्टमेंट. त्यांचो जो CA नंबर आसता ताका तेंच्यांनी लिंक करपाचो मोबायल नंबर. ओके सो मुवमेंट आमी तो आमी उर्जा मित्राचेर तो मेसेज धाडटा न्ही दॅट इज फ्लॅश टू ऑल द कन्झ्युमर्स सो दे आर अवेर की बाबा आतां एक अर्देवर लायट आसची ना. बेसिकली आपलो नंबर ते उर्जा मित्रांक घालता आनी उर्जा मित्रान कितें आसता उर्जा मित्रान आमचो सिस्टम अपडेट जाल्लो आसता. सो वॉट हॅपन ऑल दीस कन्झ्युमर्स आर रजिस्टर्ड इन उर्जा मित्र. सो जेन्ना तेंचो मोबायल रजिस्टर करता पळय आनी उर्जा मित्रान जेन्ना ट्रान्सफर वायज आमी हे घालता न्ही सो दॅट मेसेजीस फ्लॅशीस टू एवरीबडी हुएवर इज रजिस्टर्ड. सो दे अंडरस्टँड की बाबा हें काम चालू आसा अर्देवर लायट आसची ना. सो रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल टू रजिस्टर द मोबायल नंबर इन द रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट. म्हाकाय कळटा लायट परतून वयता जाल्यार हांव म्हणटा म्हाजी कित्याक परतून वचना कळ्ळें. बट देर आर सम इश्यूज म्हटल्यार कितें आसता ते कंप्लेनीक जेन्ना लोक येता एक ट्रान्सफर सेंटराचेर सो कोइन्सिडेंटली कितें जाता सकाळी कंप्लेन जाता दनपाराय जाता सांजचेय आसता कंप्लेनी आनी कितें जाता मागीर ट्रान्सफर बंद करचो पडटा एवरी टायम. दे कॅनॉट वर्क ऑनलायन बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लायनमॅन. सो तेन्ना लोकांक दिसता की परतून लायट वयता. एक द मेजर इश्यू कितें आमकां मेंटेनन्स घेवपाक आमकां टायम बिकॉज ऑफ कोवीड पेंडेमीक. सो नाव वी आर टेकिंग सेक्शन वायज शटडावन एंड वी आर कॅरिंग आउट द वर्क. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आणि आता एक नदर हवामानाच्या अदमासाचेर. गोंयांतल्या कांय सुवातांनी फाल्यां कमी चड प्रमाणात पावस पडपाची अपेक्षा आसा. पावसा सांगातान वरा फाटल्यान 40 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. 5 ऑगस्टा उपरांत मात हो नेट कमी जावं येता. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.